दिवचल मतदारसंघातल्या मेणकुराई गावात बादिल्ल्या खेळा मैदानाक जोडून इंडोर स्टेडियम आणि स्विमिंग पूल बांधतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। या मैदानाची पळोवणी केले उपरांत मैदानाची देखभाली कडेन लक्ष दिवपाचे निर्देश खेळा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिले। गोंयान खेळा प्राधिकरणा वतीन 6 वर्सां पयलीं मेणकुऱ्या खेळा मैदानां बांदल्यात, मात ताची वेवस्थीत देखभाल जायना अशी पंचायत आनी थळाव्यांनी कागाळ आसा। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे सयत खेळा मंत्री गोविंद गावडेन बिरेस्तारा ह्या मैदानाची पळोवणी केली। म्हाका खुबशी कंप्लेंट आयिल्ली आसा की उदकाक लागून थोडोसो विशय जाल्लो आसा। आमी आमदार आनी हांव बसून तेच बरोबर आमचे पंचायतीचे तांकां विश्वासान घेवन होय उदकाचो विशय जो आसा तो सॉर्ट आउट करून पंचायतीकू काही गोष्टी इन्फॉर्मेशन दिवपाचें किंवा सजेशन दिवपाचें तें आमी दिल्लें आसात। एकंदरीत इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन सिटीजन की ताणीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार निर्माण करून दिता, तयार करून दिता, ताजी थोडीशी डागडुजी, ताडीशी कुयदाद त्या ग्रामस्थांनी किंवा जेंका कोणाक तो ग्राउंड वापरता त्यांची सुद्दां तितली जबाबदारी आसा, कारण गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड द बाय द पीपल। आणि त्या ग्राउंडाचेर परत एकदां डिमांड आयिल्लो आसा की एक तर स्विमींग पूल किंवा आमकां इंडोर मल्टीपर्पज हॉल जावचो। हांव दोनी जो फेस वायज प्रोजेक्ट घेवपाचें म्हजो इंटेंशन आसा, म्हाजें मानस आसा, आनी तें दोनी एसएजीच्या अंतर्गत घेवपा खातीर हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसात आनी सराच्या उतराक मान दिवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी दोनी प्रोजेक्ट ह्या बिचोलीच्या मतदारसंघान घेवपाचें हांवें ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्लें आसा।